आम्ही हांगा CCTV एक जाल्यार हांगा जर केला काम दे रहा है और उसका तो अभी आप लोगों को पीछे पुश किया और 10 लोगों को इधर लगा था बस, पर सब हाइजीनिक होना चाहिए। वो चूहा आता है करके कंप्लेंट आया तो बंद होगा। वो बोलती है तुम लोग ऐसे ही फेंकते हैं इसलिए चूहा आता है। पूरा गंदा पानी डस्टबिन पानी उड़ाता है। मैं आपके धंधे में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे से 5 पैसा लेता नहीं। मैं खाने के लिए फुकट में ये रसा ऑमलेट को लेने आता नहीं हूँ, तो मुझे उसमें कुछ नहीं है। तुम ठीक तरह से करो, तुम्हारा धंधा तुम करो, हमको कुछ पड़ा नहीं है, समझा नहीं। पर गंदगी नहीं होना चाहिए, लोगों को, स्थानिक लोगों को ट्रबल नहीं, तकलीफ नहीं होना चाहिए। सर ये CCTV सीसी कॅमेरा घाल्या, हांगा घाल्या आनी होते तुजो टॉयलेट आहा ताका 2 ब्लॉक घाल्या। हां सर या विजय बाब, हे आता हे आमलेटवाल्यांची कितें डिसायड केलें? हे गाड्यांची लायसन्सां पयलीं आशिल्लीं, हायकोर्टाची एक ऑर्डर जाल्ली। हे हायकोर्टाच्या ऑर्डरचे मागीर तांकां हांगा बसपाक दिल्ले। आमचो प्रशांत नायक, ते गाडा असोसिएशनाचो तो कितें प्रेसिडेंट आसा आनी तो तांकां भायर उडोवं नाका म्हणटा। तशें पळोवंक गेलें जाल्यार हे स्थानीक लोक न्ही, म्हजो कसलोच तांचे भितर देणें घेणें ना। आनी ते जर न्यूसन्स करता जाल्यार तांकां बंद उडोवपाक हांव पयलो आसतो। पूण आतां तांणी इतल्या वर्सां धंदो केला, पूण थंय अशें जाता की रस्त्या सायडीन धंदो केलो जर तांणी आनी गाडयो लोकांनी कार पार्किंग केलें जाल्यार थंय एक्सिडेंट जाता। सो आमी अशें चिंतलां की तांकां रिलोकेट करप। हांगा हें तयार जातकर तांकां ह्या सायडीन हांगा रिलोकेट करप, हांगा एक हाय मास्ट घालप, हांगा CCTV कॅमेरा घालप। स्थानीक लोकांची कंप्लेंट आहा की गार्बेज डंपींग रॉंग जाता आनी व्हडले कोळे हुंदीर येतात। सो हें ना जावपा खातीर आमी हांगा CCTV घालतात, तांचे खातीर एक टॉयलेट आनी एक चेंजींग रूम करून दितात। आनी रिक्षावाल्यांचे शेजरा ते आसतले, रिक्षावाले सगळे स्थानीक लोक भाड्यानांतले, ते तांचेर दोळो धरून रावतले आनी तांणी तांकां बरोबर धरून बंद करपाचें। एग्री जाले ते गाडी एग्री जाले आनी तांकां ऑप्शन कितें? एग्री आनी कांय ना। हांगा आमी सगळे बऱ्या खातीर आहा। हांवें केन्ना तांची ऑमलेट केन्ना फुकट खावंक ना आनी म्हाका कांय तांचे 2 पयशे मेळना। सो कांय देणें घेणें कांय ना, बट ती इतल्या वर्सां तांणी केला मनीसपण राखपा खातीर तांकांय धंदो करूंदी म्हण आमी करून दिता। थँक्यू सर। पळय आमचो विचार आहा की मडगांवचो बस टर्मिनस, मडगांवचो बस स्टँड हो एक बरो जावचो आनी ही एक फॅसिलिटी, एन्सिलरी फॅसिलिटी म्हळ्यार कितें, पार्किंगा खातीर जे लोक गोंयकार हांगा मोटरसायकल लावन सकाळीं कामाक वतात तांचे खातीर ही फॅसिलिटी। सो तें एक बरें पार्किंग जावपा खातीर हो 1,20,00,000 रुपया मोडून आमी हें पार्किंग तयार करतात 2 फेजी। आनी हांगा आमचे जे रिक्षावाले आहा हे स्थानीक माडेलांतले लोक, तांकां हांगा तें केल्लें नाका, तांकां टार आहा तशेंच उरलें जाय। सगळो हेतू कितें आहा? हेतू की बस स्टँड एक दीस तयार जावचो। बस स्टँड म्हणल्यार रियल इस्टेट रॅकेट न्ही। आज जे सरकार करूंक सोदता ते येदेशें बस स्टँड करून दितले आनी उरिल्लें सगळें काडून प्रायवेटायज करतले, मॉल घालतले आनी कितें करतले, हें आमी करूंक दिवचें ना। आमचे तकलेन अशें आहा की हो आतां आमी करतात, हो एक 10 वर्सां उरून फुडले प्लॅनिंगा खातीर बस स्टँडूच तयार करुया। मॉल बील कांय नाका, मॉल प्रायवेट लोकांनी घालचो। हांगा प्रायवेट जमनी आहा लोकांच्यो, जागा जाय ताणें मॉल घालूंक जाय। मॉल घालपाचो सरकारान विचार करपाची गरज ना आनी दिल्लीवाल्याक कोणाक हाडून हांगा दिवपाची गरज ना आनी आमी फातोर्डा हें जावंक दिवचें ना। दीस इज अ रियल इस्टेट स्कॅम। हें सगळ्या कडेन दुसरे कडेन वास्को बिस्को तांणी केल्लें आहा, हें फातोर्डान जावचें ना। हाजेर आमी एक व्हडली मोहीम चलयतले, आमी अवेरनेस क्रिएट करतले। एकान एक आमचो कावन्सिलर आनी उत्सूक कावन्सिलर जो आहा, जाका इच्छा आहा कावन्सिलर जावपाची, तांणी घरांनी वचून सिग्नेचर कॅम्पेन सुरवात करतले आमी अगेन्स्ट दीस प्रायवेटायजेशन ऑफ द बस स्टँड। हे 66,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आहा ती 300 FAR हांव मंत्री आसतना केल्ली।
ही कोण तरी दिल्लीवाल्याक बेनिफीट जावपा खातीर करूंक नाशिल्ली. ही केल्ली स्थानीक सरकाराक स्थानीक लोकांक फायदो जावचो. आनी एक्स्ट्रा FAR जी आसा तातूंत कितेंय जर असो प्रकल्प आयलो तो लोकल मनशाक एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकतलो. हो आमचो फोकस आसपाक जाय. सो हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांव बाब नितीन गडकरी कडेन उलयल्लो हे बस स्टँडाचो. ताणें एक स्कीम दिल्ली की बस पोर्ट. बस पोर्ट म्हळ्यार कितें, बस स्टँडा खातीरूच बस पोर्ट करपाक सरकाराची येवजण ग्रांटीन एड. ग्रांटीन एड म्हळ्यार कितें, लोन न्ही, ग्रांट. सरकाराचो ग्रांट इतलेंच काम करपाक. हो दीस वॉज द ऑल्टरनेटीव म्हळ्यार विजन वीच वी हॅड. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हो इलेक्शन इयर जाल्लें आहा आनी सरकार सगळें आपली फॅमिली वेल्थ म्हळ्यार फॅमिली सिल्वर जें म्हणटात आमी इंग्लिशीन, हें सगळें विकून साटली पडली कळून वचपाक सोदतात. सो गोंय व्हरून घाटार विकप म्हणटा पळय तें ताजो हो एक दुसरे भशेन एक असोच विचार हो BJPचो विचार हो आमी जावंक जायना दिवचे ना. हे पे पार्किंग आसतलें काय कितें? ना पळय, पार्किंग फेसिलिटी करप हें आमचें काम. ताका पे पार्किंग करप वो ना हें म्युन्सिपाल्टीचो डिसिजन. आज म्हज्यान सांगूंक जायना कित्याक म्युन्सिपाल्टी म्हजे कडेन ना. म्युन्सिपाल्टी देवाच्या मनशाच्या हातान आसा एट द मोमेंट. सो तें तुमी देवाक विचारले वो देवाच्या मनशाक विचारले तुमकां उत्तर मेळटलें. हांव जर आशिल्लो जाल्यार पे बी कांय ना. पयलीं फेसिलिटी आमी फेसिलिटी अशीच केल्ली आहा जिसुडाची आमचे कॉपेलाचे सायडीन तशीच PDAचे फुडें थंय पे पार्किंग करपाच्या हाजेर हांव अगेन्स्ट. उगीच पे पार्किंग कित्याक करुया? लोकांक पयलीं फेसिलिटी वापरूनी मरे. अजून मेरेन ऑप्टिमम यूजूच जायना जाल्यार पे कर जोडपाक कित्याक खंयचे तजवीज जोडपाची. आनी जोडप म्हळ्यार कितें, मडगांवचो सोपो जाला तो सगळ्यांनी पळयलेलो आहा. तो म्हळ्यार येदे व्हडले खाडाचे ब्लॅक टी शर्ट घालून बाउन्सर भायर येतात. हांगाय आमच्या गांवांनी तशें आहा लोक. सो ते करतात तांची पोटां भरपा खातीर आमी हें इन्फ्रास्ट्रक्चर करना की हो कोण तरी टेंडर काडचो आनी तांकां दिवचो आनी तांणी मागीर दादागिरी करची लोकां कडेन. हें जावंक आमी तरी दिवचें ना. पूण आतांचें कावन्सील आहा हें तांचें डिसिजन. दीस इज लोकल बॉडी डिसिजन. जी सुद्दां म्हणटा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आनी कावन्सिलाक हँड ओवर करता. एट द मोमेंट आमची तजवीज आहा ती फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाची. ताचे फुडें कितें जातलें इज अ डिसिजन दीस दे वील. टू व्हिलर पार्किंग आसतली काय 4 व्हिलर बी अशी कितें? हां, टू व्हिलर म्हणल्यार आम आदमी कॉमन. विजय बाबा, आता तामिळनाडू विजय थालापतीची विक्ट्री आसा. तुमकां